1894 जानेवारी 8 तारखेर पोलंडच्या जुलियस आणि मोरिया कोल्बेक जल्माल्या सान मॅक्सिमिलियन मोरी कोल्बेचे पविस्तानाचे नाव रायमंड. तरणाटपणारस फ्रायर्स मायनर कॉन्व्हेंच्युअल्स मेळाक भरती जालो. 1918 रोमान ताका याजकी दिक्षा लाभली. अंकवार मोरयेतय ताका भुरग्यात असलो मोग देखून ताणें खतावीण मोरयेचे सैन म्हणलो भक्तीक मेळ प्रारंभ केले. 1939 नाझी विरोध केल्ल्या प्रसाराक ताका कैद केलो. 1941 जुलय 24 वेर बंदेच्या बंदकुडांतलो एकलो कैदी फरारी जालो. रिवाजी प्रमाणे बंदिवणा पैकी 10 जाणांक विंचून तांकां एका बंद जाग्यार उपाशी मरूंक सोडच्याक 10 जाणांक विंचले. हांचे पैकी 9 भुरग्यांचो बापूय फ्रांसीस गजावणीजेक रडा लागलो म्हणून, ना देवा, दया करून म्हाका विंची नाकात. पाप, म्हज्या बायल आनी भुरग्यांची गत कितें? बरयल्ल्या बोगनांनी बाप कोल्बे मुखार सरलो. अधिकारी फ्रिट्ज मुखार रावन गजावणीजेकाक बोट जोखून म्हणा लागलो, पोलंडाचो हांव एक कातोलीक याजक. हांव आतां प्रायेक पावला. ताका बायल आनी भुरगीं आसात देखून ताचें स्थान हांव घेवंक आशेतां. ह्या मुखांत्र एकल्यान आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणल्या क्रिस्ताच्या उतरांत आपले देखीन ताणें साक्ष दिली. मरणा मुखार पडले नाशिल्ल्या आपल्या सांगात्यांक बाप कोल्बेन धैर्य आनी बुजावण दिवचें काम मुंदारिल्लें. निराशेन बुडून रडच्या बदलाक मागणें कन आनी सोम्याची होगलीक घावन आपल्या मरणाक आयते जावंक ताणें तांकां तयार केलें. हेर सगळें मरण पावल्या उपरांत बाप कोल्बे मात उरलो. 1941 ऑगस्ट म्हयनो तो. ताचे ते कूड मरणाचे फर्मंट पडलेल्या हेरांक गरज आसलें देखून कार्बोलीक ऍसिडाचे इंजेक्शन दिवन ताका तुर्तान मरण हाडयलें. ताची कूड हुलपावच्या पयलें आनी त्या काळोखाच्या कुडांत परजळून आसली दिसतली. 1971 ऑक्टोबर 17 तारखेर ताका बागेवंतपणाक उबारण पापा पाऊल 6व्यान नितळ जिणेचो दवो कुरव आनी 1908 ऑक्टोबर 10 तारखेर पापा जुवांव पाऊल 2 ताका सांत म्हूण पासारन माटतीरपणाचो गुर्त जावन तापडो कुरव फावो केलो.